हांव पॉलिटिक्सानूय आहा, इवन मागे सोशल वर्क देखून आयज पासून कंटिन्यू आहा. पूण एक जे रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें घेतल्या कसली, लायक आय एम ए गोवा फिशींग बोट ओनर्स एसोसिएशनाचो प्रेजिडेंट लास्ट फॉर 3-4 years. सो हेजी हिवूय म्हाजें कितें म्हाजें हें बिजनेस आमच्यो म्हज्यो बोट्यो आहा. ह्या बोटी हेका लागून हांवें हें बिजनेस आमचें कंटिन्यू केलां. पूण ह्या बिजनेसान आमी हाय म्हणटकच म्हणजे पॉलिटीक म्हाजें हांवें सोडलां हें कितें तें कांयच ना. सोशल वर्क, कोणाक हेल्प करपाचें वो कितेंय वचून कोणाक मदत करपाची, हें आमी आयज पासून उणी केलो ना. हें आमचें कंटिन्यू आहा. सांगपा अशें दॅर इज अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचेर एक आनीक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा म्हणटा ती ही, ज्यो आमच्यो हार्बरान ह्यो पॅसेंजर लॉन्च ह्या ह्यो हार्बरान ह्यो पॅसेंजर लॉन्च ह्यो आमचे हिंगा वयता, बोटीर वयता, क्रू घेवन बोटीर वयता, बोटी वयले क्रू हाडटा. डिविजन जाला, पूण आयज पासून इतलीं वर्सां 17 years म्हणल्यार जाता एकूच हांव शरद पवार साहेबार बरोबरूच आहा आनी हेच्या बरोबर रावतलो. प्रॉब्लेम ना तितून. कितें आसता आयज पासून आमी ह्या मुवमेंटान इंडिया एलायन्स हे हितून आयज आमी पार्टनर आहा. शरद पवार इज अ व्हेरी एक्टीव एक इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एलायन्साचो. पूण एकूच एक मातशें दुखता म्हणटा तें इतलेंच हें जावना की आयज पासून काँग्रेसान कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो ना.